शक्ती नाही कोण तुम्ही भाऊ बहिणीनं पाडोकांना जे कोण तुम्ही समेत पडायचे दिसायची मुलगी आम्ही राखीची काळोखाची ते कोण खेळांबरी आम्ही निघताले रात्रीचे निघतात आम्हाला जातले रात्रीचे आम्हाला कोण दिसाऊस वाढायचे आम्ही मीच सांभाळणं राहिल्या बवटचे आणि मोगाचे पावाचे आम्ही नेसल्या बाचे वेस बरोबर जाऊन आमची श्रास देवान आमका आपल्या क्रोधांत मन निर्मोहतून आणतो बागार समय जेजू ख्रिस्त उदेवी करून करू आमका निर्मिल्यात आम्ही जीवनात त्याचे सांगत आम्ही जियचे म्हणून तो आमच्या पासून अशा असतात एकमेकात देदर आणि सहकार घेऊन पुढे सरा देवाचे विचार घे
कुशीत असतानाच हांवें तुका विसला हाताचेर म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां ओ संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथूनय म्हाका सांडीतकी एका वय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीतकी एका वय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथूनय म्हाका सापन बरे पण मोगांतो ये मोजे गायान मोजी आशा वरवंतारो का पये दिसा ये मोजे गायान मोजी आशा वरवंतारो का पये दिसा
सगळी तुझे नाम पवित्र जाऊन तुझे राजन प्रेम तुझी कशी सदर्भ दादृशे सर्व सदैवनी सदैमी फल तुझे खुशी चाहिए
Amen.
Bagaimana
Amen.
लाजराचे मरण बेतानियन लाजर नावाचो कोण एकलो पिडेन पडलो मुरी तिची बहीण मारता थंय जियेताली मुरी म्हणल्यार सुन्याच्या पांयांक सुगंध तेल मातून आपल्या केसांनी गाय पुसली ही वायटान पडलो लाजर मुरयेचो भाऊ सुम्या तुजो मोगाचो इश्ट पिड्यांत आसा म्हणून भयण्यानी जेजूक सांगून धरले ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो ही पिढा ताका मरण हाडच्याक न्ही तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभूंक आसा जेजूक मारतासो आनी तिच्या बहिणी मरियेचो आनी लाजर असो मोग आसलो तरी लाजर पिड्यांत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांत जेजू आसलो ते सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हणलें येया आमी जुदेयाक फाटया शीच म्हणाले मेसली आतां जुदेव तुका पात्रांक सोदतले आनी तूं तेंच फाटी वेताय जेजून जाप दिली एका दिसाक 12 घंटे आसात ते दीस उजवाडाक चलता तो मनीस आदलोवन पडना कित्याक ताका ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता पूण रातीक चलता तो आदलोवन पडटा कित्याक ताका उजवाड दिसना इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हणलें आमचो इश्ट लाजर न्हिदला हांवें वचून ताका उठय जाय ताचे शीस ताका म्हणाले सुम्या ताका न्हीद पडल्या जाल्यार तो बरो जातलो पूण जेजू लाजराच्या मरणा विशयान उलयलो पूण शीस न्हिदेच्या विशयान म्हूण समजलें देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें लाजर मरण पावला पूण हांव थंय नासलो देखून तुमचे पासत संतोष पावता हें सर्व तुमी सत्मनेशे घडला येया आमी आतां ताचे साक्षी वचया चवळ जेवलो म्हणटा तो तोमास आपल्या सांगाती शिसा लागीं म्हणालो आमी वचून ताचे संगी मरोया देवाचे उतार घे आमची मागणी ऐकून घे तुझ्या सगळ्यांनी केवजीन डिसोजाच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक फर्मयलोय तिका त्रिगीच्या सुखाक पावय आनी तुझ्या भक्तांचो संगातीन तिका कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं काकुलतीच्या बापा आनी सर्व बुजवणीच्या देवा तसनीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो कालोक जिविताच्या उजवाडान बदलताय दुकान संस्कारतल्या तुझ्या साकरांचेर तुझे दिश्ट घाल आनी आमी खालचेपणी प्रार्थना सरीसपरा जा तूं आमचो आसरो आनी बोल त्या दुखाच्या कालोकान विलापता तुझ्या मुखामलाच्या उजवाडान आनी शांतीन आमकां उबार तुझ्या पुतान आमच्या सुम्याक आपण मरण आमकां आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर् जिवंत जावन नवे जिवीत आमकां दिले आमी ताची तशी दावाशीक आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दुकान दोळ्यांतली दुकां पुसून वेताली थंय
आमच्या भावा बहिणीकडे आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ससनाचो विशय ससनाचो विशय मोगाच्या कुटुंबादरम्यान ह्या दुखाच्या वेळार आमी आमकां सामी उजोवन घडोवया आनी तेच तोच देव ह्या कुटुंबाक बुजो म्हणून मागया आतां आमी पिरकेजेक मरणाच्या आमी सारके पिरकेजेक आमी पुरशांव काडचे मुखार करीस उपरांत साक्षांनी आमी मोर भायर उरचे लोक चड आसा देखून इगर्जेंत बेगीन आमी मोर इगर्जे पावचे ससनाचो विशय
ভাগি ধরব बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जिसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आमच्या बहिणी येवजीन डिसोसा तिच्या या निर्जीव कुडी बोवारी आम्ही संघाचा जमल्या ओढा संख्यान आम्ही हांगासर जमल्या तिचे पासून मागोंक अवचित तिचे मरण आमकां कुटुंबाक दूख करता तरी तोच देव आमकां बुजवण दिवची म्हूण मागया ह्या पुनर्जीवनपणाच्या काळार आमी आसा जेजूच्या पासकां फेस्ताच्या काळार तोच पुनर्जीवन जालो जेजू आम्हा समेस्तांक पुनर्जीवनपणाचे बोरवोस दिवं आनी आमच्या भयणीकी ह्या मरणांत हांव तिका सिरगींच्या रसाक व्हरून पावोवंक मागया आमच्या भयणींनी आमी केल्ल्या पथकांचे आमी दूख धरया आनी देवालाकचे बोगसाने मागया आनी कालतेपणी ह्या मिसाच्या बलिदानां आमी वांटो घेवया प्रार्थुया आमार देवा आमच्या बापा आमची मागणी दुलोबायेन आयकून घे तुजो पूत मेल्यांतलो पुनर्जीवंत जालो म्हूण आमी तीर भावार्थान सत मानता त्याच पुनर्जीवनपणान येवजीन आमच्या भयणीक वांटो दी आनी आमचोय भरोसो आदीक तीर कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपुटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना दमदुतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप तवल पेद्रून उलोवंक सूर केलें
देव पक्षपाती न्हय हें म्हाका आतां स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंश असो जाल्यारय देवाक मानवता. सगळ्या मनशा कुळाचो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली ते तुमी जाणात. जुआवनू स्नान परगटलें त्या उपरांत गलिलेयांत सुरू जावन अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशांती तुमी आयकला. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देंवसारांचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरी करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुजलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वांचे आमीच साक्षी. एक कुर्सा रूम काळोवन ताका तांणी जिवशी मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवांत उठयलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मिलें. सकट लोकांक न्हय पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्या उपरांत आमी ताचे सांगाता जेवल्या आनी पियेल्या. आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो निती करत नेमला म्हणून लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयांत साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सत म्हणटल्या समेस्तांक ताच्या नांवा मारिफात पातकांचे बोक्साने मेळटा म्हण समेस्त प्रवादी रुजवात दितात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. हांव एक निरपगी अशें हांव म्हणटाना सैत हांव बरवशान सासलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या हुजीर ताच्या भक्ताचे मरण भूस्वादी. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. वय हांव तुजो साकर सर्वेस्परा. तुजो साकर हांव तुजे साकरनी सोपूत. म्हजो सगळो तुवें मोडून उडयल्या. हांव तुका अर्का बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाक वडवीक गातलो. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. बापा सर्गा आनी प्रितुमेच्या धन्या तुजी स्तुती करता. कित्याक रसाचे गुटलांक तुवें उगडल्याय. आलेलुया 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 आलेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सामतेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लोकांचो जमाव पळयवन जेजू दोंगरा चडलो. थंय तो बसून आसता ताची शीस ताचे चडशे आयिल्ले. तो ताचे लागीं उलोवन ये परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचे. रुदान करता ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो. सादी बोली कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची कुशी करून बुकयतात आनी ताणयतात कितली बागी ती दादोशी जातली. दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटली. निती पासो दगदुनी बगतात कितली बागी सर्गींचे राज तांचे. म्हजे पासो तुमकां आक माणसोसोंक दोगदोनी बगोवंक आनी सर उताराची करपा कर्ण तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोश आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाचे उतर हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. दुखेसो कुटुंबा बराबर जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. जिवंत जेजू क्रिस्तांतय पत्योवन मोरान पावलेली आमची भयण एवचीन डिसोजा 73 वर्सांची प्राय आनी तिच्या पत्नी आबेल डिसोजा आनी तेगा भुरग्यांक दोग पूत आनी तांकांय आनी नातरांक कुटुंबदारांक हांव वेगळ बापा नांवान हांव तुमकां बुजवण पाठयतां. आयतारा हांगासर मीस भेटयले. आयतारा ती मिसाक आयलेली आनी काल तिचे लग्नाचो दीस आनी ह्या दिसा सोबीत दिसा सर्गींच्या रजाक तिणें पोयन करून व्हेला. आमकां क्रिस्तांवांक निमाणो शुक्रार मात्र न्ही बगार आल्लेलुया सोनवारी आसा. दुखीचो मिस्तेर मात्र न्ही बगार आनंदाचो मिस्तेरी आसा. कलवर पर्वत मात्र न्ही जिवान जावन खाली दवरलो जेजूचो रितो फोंडी आसा. देखून जेजूचो रितो फोंडो जावन आसा आमाचो मेस्तांक क्रिस्तांवांक बरोवसो आमी मरणा उपरांत जेजू सोबे सर्गार जियेतले. आयचो दीस आमचो दीस केदला आनी कशें आखेर जाता आमच्या भयणींनी तर चिंतून आसचें ना तें आमी नेणो. आमी नेणारी जावन आसा. पूण एका मरणाच्या घंटे उपरांत आनीक मरणाची घंट बडयता म्हळ्यार ती मरणाची घंट आमचीच म्हणून आमी चिंतूंक जाय. केन्ना आमी आमची मरणाची घंट एमची घंट म्हणून आमी चिंतता तेन्ना आमी संवसारांत थोडोसो दीस आमी जियेता म्हूण चिंता आसतना आमी बऱ्यान जियोंक आमी प्रयत्न करता. तें जावन आसा आमी चिंतूंक जाय आसलें आनी बऱ्यान ह्या संवसारांत जियेवन देवाच्या उपादेशा प्रकार देवाच्या मांडावळे प्रकार देवाच्या येवजणे प्रकार आनी देवाच्या उतरा प्रकार आमी जियेत आसतना आमी आज आतां वाचल्या त्या मातेवाच्या वांजेलांत 5 अध्यायांत आमी वाचले ते 8 बागी ते जावन आसा नितळ मनाची तांकां देव पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात तांकां देवाची भुरगीं म्हणटाली. आनी म्हजे पासून कश्ट दोगदनी भोगतात तांकां सर्गींचे रास मेळटले. आनी न्ही जाय की आमच्या भयणीन येवजीन बायेन आज मोर्न काडूंक वता आसतना थंयसर 11 भाव शेजारीचे पुरा भाव भयणी मस्त आसले. तशें म्हणटा आसतना आमच्या भयणीन त्या वाठारांत समाजांत कुटुंबांत बरें एक वातावरण बरो संबंद तिणें दवरला. आनी ती बागी कित्याक सर्गींचे रास तिका फावो जाताले आनी देवाचे
मांडावळीप्रमाणे ती जियेल्या. देवादीन फादर फेलिक्स ताच्या केंतरांत अशें म्हणटा, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿರುವೆ ಮನುಜ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲು ಮರೆಯದಿರು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನು ಮೇಲಿರುವನು ಅವನು, ಅವನ स्मरणेಯನ್ನು माडू. म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत भाड्याची आनी आमी भाडें दिवंक आसा देवाक, ते जावन आमचे बऱ्यो करण्यो. आनी आमी थोड्या दिसाक मात्र ह्या संवसारांत ते आमी विसरून वचो, देखून देवाचें आराधन आमी करूंक जाय. कित्याक ताचे तावन आमी आयल्या, ताचे थंय आमी परतून वयता. देखून आमकां क्रिस्तांवांक मरण न्ही केवल आखेर वा अंत्य बगर पुनर्जीवनपुणी आसा. देखो मत्य बसवांच्या 20:5 अध्यायांत 3:4 ओल आमी वाचता, हे तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो, संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरला, ते राज तुमचे दायज करून घेया. आनी उगडापण पुस्तकांत निमाण्या बुकांत आमी वाचता 21 अध्याय वर्स 4 वाक्य तावन आमी वाचता, तो आमचो दुखा पुसून करतलो. आनी किर्तन 20:3 वाक्य 4 म्हणटा, कलक्या फलके म्हळ्यार कालोकाचें रान, रानांत वचून चिंतबे, कालोकाच्या रानांत तुमी गेल्यार, कलक्या फलक्यान तुमी चल्ल्यार कसलेंच वायटाक तुमी भियेवचें ना. कित्याक तुमचे सवे हांव आसतलो, म्हजो दांडो आनी बेत तुमकां धैर्य दितले. देव जावन आसा आमचो आदार आनी आसरो आनी आमचे सवे आसतलो. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8 अध्याय आमी वाचता, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयातय आमकां मेलिल्ल्या देवाच्या मोगात हांव आमकां वेगळे करूंक कोणूच साथ दिना. देवाच्या मोगांत आमची भयण एक जाल्या आनी ताचे तावन वेगळे करूंक कोणाच्यानी साथ दिना. हांव थोड्या वर्सां पयलीं एका मोरना गेल्लो आनी ते मोरना जावन आसले एका आवयचे 2 ल्हान भुरगीं आसलीं आनी बापाय थोड्या वर्सां पयलीं मोरान पावलेलो. आनी जेन्ना ती भुरगीं नॉर्मल चड रडनासतना एक सादारण रितीन आसले, पूण जेन्ना मोरन मातये लायता आसतना ती इतले रुदान करूंक लागली की ती असलो लोक पुरो रडलो. आनी जेन्ना पाद्र्यापान एक 5 मिनटां समाधान केलें आनी म्हणलें, मोगाच्या भुरग्यानो, तुमची आवय, संवसाराची आवय तुमकां सोडून गेल्या, पूण सर्गी आसा एक आवय, ती मोरी माय तुमचे सांगत आसतली. कित्याक जेजून कालवार पर्वतार आपल्या आवयक, आमची आवय करून गेले. आतां आमच्या येवजीन मायेच्या भुरग्यांक आनी पतीक आमी येस म्हणचे आमकां एक आसा आवय, ती जावन आसा सर्गीची मोरी, आमचे सांगता, तुमचे सांगता, तुमच्या दुखांत ती आसतली. जेन्ना तुमी आवयचो उडास करतात तेन्ना त्या मोरी मायेक तुमी उलो करा, ती तुमकां तुमच्या आकांता वेळार दुखा वेळार तुमचे सांगता आसतली. ती जावन आसा आमचे मागणी नमान मोरी मागणेंत आमी म्हणचे आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार तीच मोरी माय आमकां दर्जाव आनी आमच्या भयणी बराबर आमकां एक दीस तोच देव सर्गीच्या राजा व्हरून पावो. आमेन. उबे रावया आनी आमची मागणी प्रार्थना त्या जिवंत क्रिस्तांतय आमी समर्पण दिवया. तोच देव आमची मागणी आयको आनी आमकां कितें गरज आसा तो फावो करूं. पवित्र सभेच्या सरगवळ्यांनी तिच्या सान्यांक क्रिस्ताच्या मरण आनी जिवंतपणाचो अर्थ उगडापो करूं तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची मागणी आयक. सरिल्ल्या आमच्या भयणीक ससनाची शांती लाभय आनी तुज्या मुखामळाचो प्रकाश तिचेर फांकय म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या भयणीच्या मरणाद्वारे दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक तूं मोगान बुजय. मरणा वरवीं ह्या कुटुंबान भोगचे ते रितेपण तुज्या आजारपणान तूं भरती कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. यात्रेक पैन्यार आसच्या आमी सरिल्ल्या आमच्या भयणीची बरी देख घेवन आमच्या मरणाच्या दिसाक आमी तयाराय रावोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. उतार प्रायेर
पिडेंत आनी अस्कतकायेंत दिसरच्या आमच्या मालगड्यांक तुज्या बळान भर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सान्यांतावन तांकां फावो ती जतन मोग ससाई मेळाशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाला बापा आमची कालती मागणी आयकून घे आनी आमी दिसान दीस आमच्या जिवितांत आमी बरें करूंक आनी एक दीस आमी आमच्या भयणी बराबर सर्गींचे सूख भोगूंक फावो कर. ह्या मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नावी. ಆಮೆನ್. ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 415 U27. स्वीकार कर सोमिया हे फळ चिनीन मोजा सुखाचे दोळेन पडून बेचा पयले कर तूं ते तुज्या मोगाचे दैवीक फुलां जेल्यांक तुज्या सैमीक जिणे वरवीं मोजा दैवीक फुलां जेल्यांक तुज्या सैमीक जिणे वरवीं मोजा सारके दीस फावो ना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका स्वीकार कर सोमिया हे फूल चिनीन मोजा सुखाचे धुळीन पडून वेचा पयले कर तूं ते तुज्या मोगाचे. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दबाग सर्वेस म्हणून घे. दयाल बापा आमची देणी घे आनी तुजे काकूल तूं आमकां दाखय. तुज्या पुताच्या परमेत मोगांच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय तशेंच येवजीन आमच्या भयणीक तुज्या वैभवाचो वांटो घेवंक फावो कर. हे उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरण आमकां पदकाक फावो जाली शिक्षा तरी तुजे कणवळेन जेन्ना पदकाक लागून मरणाच्या पासांत आमी संपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताजे संगता नव्या जिबिताक तूं आमकां आपयताय. ह्या पासत देवदूतां आनी सगळ्या भक्तां सांगाती प्रितुमे निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार आसो सर्वेस तूं सरकानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओन सर्गी तुका जय जय ओन सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ईदनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो.
तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मले तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातस ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मोले तुमी समेस्त घेयात आनी आणटले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी ससनी कराराचे रगत पातकांचे बॉक्स आनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हे वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थ सगुट परगट होया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीचे खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी गसवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. बगेवंत लियो सौदाव आमच्या बगेवंत बापा पेटा पावसळडान आमच्या गोवली बापा आनी सगळे आसा की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे सकरनी एवजी डिसोसाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली कालच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजे परसलीत मुखार म्हणून पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मुडये देवाचे मये संगती भाग्यवंत जुजयतीचो पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवळ्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थना आमी दीर्घ म्हणुया. आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान आत्रेक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती आनी एकपोटान सांबाळ. तुजी येता आनी रसवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मगाचो गुर्त जावन एकामेका शांती दिवया.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. Pulea Iisamna Sasumi Jesus Christ, इति देवाची शिली संसाराचे पाप करताती. शिलेच्या जेवणाक आपण मेलेले आम्ही सर्व सुभागी. सम्यान तू म्हजे भितर येवचे म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 182 ಡಿ 73. Jesu muja deva, Jesu muja raya, Jesu muja jiva, muja deva, muja sarva. सोदून करो बुस्वार, तुझे लागे आसा सोमिया, माका जिबीत दिमचे उतार. जेजू मुजा देवा, जेजू मुजा राया, जेजू मुजा जीवा, मुजा देवा, मुजा सर्वा. कैसर बसू सोदून करो माय पास, तू श्रीष्ट मोजो सोमिया, तुझो मोग मोजो विश्वास. जेसू मुजा देवा, जेसू मुजा राया, जेसू मुजा जीवा, मुजा देवा, मुजा सर्वा. कैसर बसो सोदून बरी भलायकी, तूं स्पुर्स मोजो सोमिया, गुण कर म्हाका वेगी. जेजू मुजा देवा, जेजू मुजा राया, जेजू मुजा जीवा, मुजा देवा, मुजा सर्वा. कैसर बसू सोदून करे जीवित, तूं जीवानी जीवनपण, म्हाका पाय सर्गाक शाबीत. जेजू मुजा देवा, जेजू मुजा राया, जेजू मुजा जीवा, मुजा देवा, मुजा सर्वा. जेजू मुजा देवा, जेजू मुजा राया, जेजू मुजा जीवा, मुजा देवा, मुजा सर्वा.
प्रार्थुया. पुनर्जीवनपण आनी जिवितांस जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो मेलो जाल्यार जीव आसतलो आनी जो कोण जीव आसा आनी म्हजेर विश्वास दवरता तो जसनाक मोडचो ना म्हणटा मी. बऱ्या बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो संस्कार येवजीन आमच्या भयणीक आमी आतांच भक्तीन संभ्रमला तिचे वरवीं तुजो सस्नीक उजवाड आनी शांती भोगूंक तिका फावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांती तुमकां धरता. देवाची वडपकार. दायकान बसा. आमच्या भयणीच्या आत्म्याक श्रद्धांजली पाठोवंक आनी दोन उतरां उलोवंक कुटुंबाक बुजो मुखार येता सिप्रियान कुटीना. आनी आमच्या भयणीच्या आत्म्याक शांती मागून 7व्या दिसाचे मीस दवरला ह्या शुक्रारा सकाळी 9 वरांक हांगासर आपत्याचे मीस दवरला. जेजू पुनर्जीवनपण आनी जिवीत कोण ताजेर सत्मुनता तो मरत जाल्यार जियेता. ह्या भावार्थान आज आमी देवा दिन जाल्ली आमची भयण येवजीन डिसोजा पसत मागोवंक आनी ह्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबां बुजोवंक एकठांय जाल्या. देवान दी जाल्ली आमची भयण येवजीन डिसोजाच्या वेगळेचारा वरवीं आमकां दूख भोगता तरी जिवन जल्लो जेजू ह्या आमच्या भयणीक आपल्या जिवनपणांत भागीदार करतलो म्हणले चिंताप आमकां ससनाच्या जिविताचो भरोसो दिता. जल्म आमचे संवसारी जिणेचे आरंभ मरण ताजे अंत. हर एक जिवी जल्माता आनी मरता हे प्रकृतीचे नियम. मरण कोणा सुखाना पूण आमकां दूख भोगता तरी मरणा उपरांत सर्गा राजांत देवा संगे ससनाक जियोंक आसा म्हणले चिंताप आमकां भरोसो दिता. मरण कोणाक केदाला खंयसर हे कोणूच नेना. आमची भयण येवजीन डिसोजा कालच्या दनपारा संवसारी जिवीत आखेर करून सर्गा राजांत देवा संगे एकवट जाल्या. आमची भयण येवजीन डिसोजा मुडी पिरगजेची पयल्यांची पजीची पिरगज आर्कान सुबिमोले देवादीन पास्कल कुटीना आनी देवादीन कार्मी डिसोजा हांच्या 10 जाणां भुरग्यां पैकी 7वी जावन आसा. हिचे जल्म 6/12/1952 आर्कान सुबिमोलेंत जाल्ली. हिचे लग्न 24/1978 मंजेश्वर पिरगजेच्या सांतेराज वाड्याच्या आबेल डिसोजा लागीं तिचे लग्न जाले. कालच्या दिसा तांच्या लग्ना जिविताचो संभ्रम चलच्या ह्या वर्त्या संतोशांत आसलेल्या ह्या जोड्याक दुखाची मोडां एका कुशींतावन वळोन आयली. अशें 73 वर्सां संवसारी जिवीत तिणें आखेर केलें. ताची काजार जिवितांत तांकां तेगा भुरग्यांचे देणे देवाण फावो केलें. प्रेमा डिसोज, विजय डिसोज, प्रवीण डिसोज आनी जावय सुना आनी नात्रांक ह्या सर्वांक हांव बुजोवन पठयतां. घरा कृशीचें काम करून आनी घरांत सदांचें काम करून आपले कुटाम कश्टान सांबाळल्या. भुरग्यांक तांचे परते शिकाप दिवन भुरग्यांक देवभक्तीन वडयलां आनी तांकां बरो फुडारी लाभयला.
असे जबाबदारेचे कुटुंबा वडील जावन मुगालपती जावन भुरग्यांक आवय जावन नत्रांक माय जावन कुटुंबा जिवीत जियेली. तिणें शेजारी कडेन बरो संबंद दवरलो. हर एक गरजा खातात ती पावताली. वाड्याच्या आनी पिरगयेच्या कामांनी तिचे तांकी परतो सहकार दिताली. अक्रिस्तांवा मदें बरो संबंद तिणें उरयलो. लिजन ऑफ मेर्सी ह्या मगण्याच्या पंगडांत ती क्रियाल संदो जावन आसली. असे कुटुंबांत वाड्यांत पिरगजेंत गांवांत आपले जिणे मुखांत सुवार्थ प्रसार केल्या म्हूण संगीत. येवजण डिसोसाच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या पतीक तिच्या भुरग्यांक सुणांक जावयांक नात्रांक भाव भयणीक तिका मोगाच्यांक परत बुजयता. तिच्या वेगनाच्या वरवीं जाल्ली दूख सोसून व्हरूंक तुमकां देव सकत दिवं दी म्हूण मागता. तिणें मनशां सैबान आनी अस्कत कायेन केल्ली पथकां सर्वेस्वर देव बगसून दी म्हूण मागता. हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवान तिका निमाणो आदेवस मागता. सर आमी सांगता म्हणया ससनाचो विशेव दी तिका हे सम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचेर पांगोवन दी. समाधानांत विशेव घेवन दी. आमेन. उपकार आठवणी दुखेस कुटुंबाची गर्भ भेट दिवन आयचे पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोवन ह्या दुखेस कुटुंबांक बुजवण पटयल्या. भोवमणा देख बाप आल्विन क्रास्ता विगार बापांक दुखेस कुटुंबाच्या नांवान हांगासर हजर जाल्ल्या सर्वांच्या नांवान देव बरें कर म्हणटा. तशेंच दुखेस कुटुंबांक भेट दिवन तांकां बुजवण पटयल्या वाड्याच्या गुरकार सर संद्यांक तेज्या मोगाच्यांक कुटुंबादारांक सर्वांक ह्या दुखेस कुटुंबाच्या नांवान देव बरें कर म्हणटा. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आतां लिजन ऑफ मेरीचे संदेत तांकां रीत धरून श्रद्धांजली भेटयतात. उबे रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लांबसो आमचो कायदो भावार्थीचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीक आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेलो. अशें मरणाच्या जालांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवल्याच्या कांद्यार ससनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो संगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया. आत्म्यांक तिच्या स्वागत दिवन परमेश्वर आदीम तो करा. तुका आपयलोलो जेजू
तुका स्वागत करून अब्राहमाच्या गोपान देवदूत तुका वरून पावो ससना सुविशेष सर्वेस पोरातिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर पांकय. भोव दयाला बापा, आमच्या भयणीचो आत्मो तुज्या आदीन आमी करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगत पुनर्जिवंत ती जातली म्हूण ती बरोवशान पातयेता. साबार देणी आनी तुवें बरलोय अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची एकूण आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वसता. सर्वेस्पर आमचे प्रार्थना तुका कुलतीन म्हणून घे. तुज्या सकर्णीक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजोवन दिश कर. अशें क्रिस्ता सोबे पावोवन तुज्या सांगता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळजी येवं क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन बरो तुज्या येण्या वेळी रक्त साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुसल्या शेरान वरून पावो. कुडीचे दिश्ट लावंकरली सायड देगेंतल्यान या आनी मोदेगात वसा पुरुषामाक पवित्र आंबाचे सुवाते हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता. पवित्र आंबाचे सुवाते हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता. जशें नितळ उदका सरीक एक मेरू अत्रेकता तशें आत्मो मोसो तुका लालयता ये देवा. पवित्र आंबाचे सुवाते हांव वेता देवाच्या घरा. Shame
देवा तुझे सशी कुसापुनी मका गायन मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे प्रार्थना तुम्ही जेजू ख्रिस्ता तीन दिसपणात विषय घेऊन तुझेर विश्वास दवरतल्यांचे पोंड तुम्ही पवित्र केले असे जरी कुडीक निके ते उतारतात तरी पुन्हा जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात ही आमची प्रार्थना म्हणून घे यापणान तुझ्या सकर्णीक एवजीन डिसोजाक शांत विषय मेलो तूच आमचे पुनर्जीवन आणि जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतास तुझ्या मुखामनाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बदलून तिका फावय तुझी येताय निरस वचले येताय ससनाच्या ससनाक आमच्या भयणीक या जिवितांतलो आपणाचरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता कोण मेल्यांतलो प्रथम जिवन जल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सुमयाच्या आदीन आमी करुया सोमी आपले शांतीन तिका वेंगो आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करू आमच्या भयणी पासून आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें मले आमचो पुनर्जीवन कोण आनी जिवीत म्हाका सतमंता तो मरो जाल्यार जियेतलो आनी म्हजें तें जियेता आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मोडचो ना लाजराच्या आपणान तुरडलोय समया आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्याक जिवंत केले आमच्या भयणीक ससनीक जिवीत दी आपले बाप रडल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलय आमच्या भयणीक तुज्या राजांत घे आमच्या भयणीक पयस वरवीं निचेल केलोय आनी पवित्र जलान तिचेर मोड मारली तुज्या भाग्यवंतीच्या जम्या तिका एकठांय आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणात पोसलोय तिका तुज्या सर्गीच्या जेवणांत बसय आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेर जाल्या भावार्थाच्या बुजवणी आनी सस्तीक जिविताच्या वळवशान आमकां धैर्य दी सर्वेस्परा आमची सर मागणी आता सुरगीच्या बापा मुखार दवरी आमच्या बापा सुरगीच्या
सर्वेस्परा आम्ही तुझ्या लागी प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साकारणेची काकूत कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी कशी पाळोवंक तिका मौन असले खऱ्या बावरता नंगा तिका बावरता तें एक पटलोय तेच बरे तुझे काकुळती सर्गी देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेलो क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवी देवा तू भक्ती बरी मागण्या कान दिताय आज भक्ती निके पिमच्या या तुझ्या सकरणी येवची दिसोसाक मिसलेल्या संगता सर्गीच्या सुखांत वांटला पळय क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवी ससनाचो विषय सर्विस